तिळो, वेडी, 2 सरपळी, मुदयो, भावाच्यो मुदयो, भावाची सरपळ्यो, ज्यो बारीक बारीक वस्ती आमच्या घरांत जी नॉर्मली आसता तितले सगळे ना केल्ले आसा. भांगर सगळेंच व्हेला, कांयच दवरूंक ना. आनी भुरग्यांचे मिलेर आमचे थोडे चिल्लर मोडचे आशिल्ले ते सुद्दां व्हेला. कॉस्ट म्हळ्यार भांगराचे अदमास एक 10-12 लाखा वयरूच जातले ते, कित्याक आतांचे भांगर काय न्ही ते, बरे पयलींचे भांगर ते. आतां करपाक गेल्यार तर तितले व्हॅल्यू वचोय बीन ना तेजो. तेन्ना 4,000 आतां 28,000 आसा. 40,000 कॅश आशिल्ले आनी भांगर आसलेले सगळे, म्हणजे तिचे सगळे वयल्यान सकयल भांगर जे घातलेले ते मणी बिणी सगळे ते ना जाला. म्हणजे तेज्या अदमास हांव सांगूंक शकना, पूण तेजे मंगळसूत्र सुद्दां 5 पावनाचे आशिल्ले आनी बारीक बारीक वस्ती भावाले एक सरपळी आनी तेंची सरपळी, मुदयो, वेडी जे बारीक बारीक जितले भांगर आसा तितले सगळे व्हेला. नेकलेस सगळे व्हेला. चपला हार ह्यो गळ्या बरोबर घालतो तो. मागीर लग्नाक दिलो. लग्नाक ताका बापायन घातलेलो त्याच्या. जे तिचे भांगर आसा तितले व्हेला, कांयच दवरूंक ना. पैसे आनी ते फक्त तितलेच आमकां हे जाला. सो हांगा एक ह्या घरान थेफ्ट जाल्ल्या. सो हे आयसोलेटेड घरा चारी वटेन नो रेसिडेंस अराउंड द हाऊस. सो ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन कोणी तरी हांगासर स्पेशली आय वी डाउट दॅट रॅक पिकर्स बी आसता अशा लोकांनी केले आसतले, बिकॉज देर नो प्रोफेशनलिझम इन द ॲक्ट. चारी वटेन धाडयले आनी दे यूज देर ओनस इंस्ट्रुमेंट वीच आर केप्ट इन द बॅकयार्ड. फाटल्या सायडीन दवरलेले ते काढून तेंच्यांनी हे केल्या. आता म्हणल्यार आमी उरता सकाळी मम्मी कितले 8:30 भायर सरलेले हांव घरान. मागीर सांग फुडें सांग. सकाळी 8:30 घरांतल्यान भायर सरना तेन्ना कांय जावं नाशिल्लें. मागीर आतां 2 सुमार येत जाल्यार सगळें फोडलेलें आशिल्लें. चोरी जावपा कारण म्हणजे आतां सगळे सिक्युरिटी पळय हे आमचे पुलीस भाव बी तांकां आखे ब्रिक्सां लागून हें दवरलें, सिक्युरिटी दवरल्या. जाल्यार चोरी जावपाना कितें जातलें? हांवें लॉ गव्हर्मेंटाक कितें काय म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर खातीर आतां आनी अशें चोरी जावपाची. आख्खे पुलीस आहले बाबडे ते थिंगा आसले, तांकां चान्स पडला अशें करून चोरी करपाक. सिक्युरिटी पयली दिता ते आनी आमगे आम आदमी लागून कांय कोन्नाय.